आयिल्ले आसात. हांव खूब कडेन भोंवता, चड करून महाराष्ट्रांत वता आनी महाराष्ट्राच्या खंयच्याय सिटीन गेलो, खंयच्याय शारांत गेलो तरी थंय कोण ना कोण तरी कोंकणी मनीस मेळटात, गोंयकार मेळटात. म्हणजे आतां हांगा सावंतवाडीत आसा, सावंतवाडी आमकां लागीं आसा, जळोसिया, पुणे, मुंबय म्हणून पयलींच्यान गोंयकार आसा, पुण्यातूय आसा. पूण तुमी म्हणजे नागपुरांत सुद्दां फाटीं हांव गेलो तेन्ना नागपुरांत सुद्दां जवळ जवळ 50,000च्या वयर कोंकणी उलोवपी गोंयकार आसा हें म्हाका थंय दिसून आयलें. थंयची चर्च आसा ते चर्चीचे कितले तरेचे ऑफिसर आसा. गडिंग्लज गेलो जाल्यार गडिंग्लजाक मूळ बार्देसकार म्हणून जे आमचे आसा हे कितलेशेच लोक आज गडिंग्लजाक आसा आनी ते थंय रावतात. हेवटेन ताचे फुड्यान वसई बी जर गेले जाल्यार वसई आमकां कितलेशेच कॅथलीक भाव मेळटात जे कोंकणीन बरयतात. तांची कोंकणी मासिकां येतात, साप्ताहिकां येतात, कांय रविकान येतात, कांय न्यूजांतल्यान येतात. पण कोंकणी मनशाक जोडपाची ही जी प्रक्रिया आसा ती प्रक्रिया म्हाका दिसता हेच्या फुडें सुद्दां सदांच चालू उरपाक जाय. एक गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय की आमची जी कोंकणी भास आसा ह्या कोंकणी भाशेक खुबश्या इतिहासीक अपघातांतल्यान वयचें पडलां आनी ह्या इतिहासीक अपघाता खातीर खूब जाणां वेगळीं मोडणां ह्या भाशेक घेवची पडल्या. देशांतल्या खुबश्या भासांचेर असलो प्रसंग येवना पूण आमचेर इतिहासान अशी पाळी ओडून हाडल्या खूब वेळार की आमकां कांय वेळार खेरीत भाशेन एडजस्ट करचें पडलां भास मुखार व्हरचे खातीर. आनी जेन्ना आमी मनशाची भास म्हणटात तेन्ना आमी लक्षांत दवरपाक जाय की भास ही फकत एक कम्युनिकेशनचें माध्यम नासता. ते फकत एकमेका कडेन संपर्क दवरपाचें एक मिडियम नासता. भास ही तेज्या एक पलतडी आसता. मनशाची जीण, तेजे आचार विचार, तेजे आहार, तेगेले बाकीचो सगळो सरभोंवतण, तेजो वाठार, ह्या वाठारांतली तेजी चलणूक, तेज्या अवती भोंवती रावपी लोक, ह्या सगळ्याच्या संसर्गांतल्यान जी घडटा ती भास. आनी म्हणून लक्षांत दवरपाक जाय की भास ही केन्ना भास व्हडली जाता जेन्ना ह्या भाशेंतल्यान साहित्याची निर्मिणी जाता, जेन्ना भाशेंतल्यान लोककथा बरयता, कविता बरयता, नाटक बरयता, तियात्र बरयता, हे सगळे साहित्यीक उत्पर्गे जेन्ना भायर येवपाक लागता तेन्ना ती भास सुप्रतिश्ठीत जाता, नाजाल्यार ती भास लोकांच्या ओठारूच उरता. जगात आज कितल्योश्यो भासो आसात आनी कांय भासो जर आसा आतां की ज्यो एक्सिंक्ट जावपाचे मार्ग जाला. म्हणजे आतां अंदमानान एक भास आहा की ती भास एकूच मनीस उलयता, एकूच बायल आहा तिका ती भास खबर आहा आनी ती मेली की ती भास काबार. अश्यो भासार कितल्यो भासो की 100-200 लोक उलयतात आनी हे 100-200 लोक गेले की ती भास वयतली. सुदैवान आमी जे कोंकणी मनीस तो गोंयांतलो आसूं, महाराष्ट्रांत रावपी आसूं, कर्नाटकांत, केरळांत रावपी आसूं, जावं भायर खंयी रावपी आसूं, ह्या मनशांनी खंयच्या ना खंयच्या तरी माध्यमांतल्यान आपली भास दवरल्या हें चड म्हत्वाचें. आनी भास जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना आमची परंपरा जी आसा साहित्याची ही पयलीं सावन मौखीक परंपरा, ओरल ट्रेडिशन. बरोवपाचें ट्रेडिशन हें खूब नंतर येयलां. पयलीं आसलें तें बरोबरच, म्हणजे इवन पयलीं वेद आनी उपदेशाच्या काळार सुद्दां बरयल्ले खंय एकट्या कडेन आसताले आनी तो दुसऱ्याक शिकयतालो पण ते खूब जाण म्हणटाले आनी म्हणून 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 आख्खे ग्रंथ सगळे पाठ करताले आनी एक एकटो म्हणून ताका घनपाठी दशपाठी अशें म्हणटाले की 10 पुस्तकां पाठ एकट्याक. घनपाठी म्हणजे तो उलटे सुद्दां लास्टाच्यान फस्टा मेरेन उलटे म्हणटालो, रिवर्स. तो इतली मास्त्री आशिल्ली आनी ते पयलींचें साहित्य हें ओरल ट्रेडिशनाचेर उरलेलें. आयज जेन्ना आमी भासाचो विचार करता तेन्ना मुख्यता हो मुद्दो आमी विसरतात. आनी म्हणून तुमी पळयात की आज आमचे मदीं थोडेशे लिपी वयल्यान जर कितें वाद जाता, तो लिपी वयल्यान जर कितें थोडे भासाभास जाता जाल्यार तेजें मूळ हें आसा की आमी आतां भाशे परस लिपी म्हत्वाची मानपाक लागल्यात आनी लिपी खातीर भास आसा अशें आमी मानपाक लागल्यात. वस्तुता तशें ना. लिपी खातीर भास ना. म्हाका याद जाता म्हाज्या घरा म्हाज्या बापूय शाळेंत वयतालो तेन्नाची पुस्तकां आशिल्लीं ती हांव काडटालो आनी ती आमी पयलीं काळार म्हाका कांयच कळना जाली ती. चोपड्यो बिपड्यो भरल्यो आशिल्ल्यो हिशेबाच्यो
त्यो वाचपाक गेलो जाल्यार म्हाका वाचपाकूच येना, वाचपाक येना, आशिल्लें सगळें मराठीन, पूण लिपी खंयची आशिल्ली, तेजी लिपी आसलेली मोडी लिपी आसली. आयची आमी जी पळय देवनागरी म्हणटा त्या देवनागरी म्हणजे वेगळी, पूण मातशी गुजरातीक चड लागीं तशी मोडी लिपी आसली. हेजे पयलींचे तुमी गोंयचे थोडेशे शिलालेख बी पोंदलेले ताम्रपटा ते पळया, ते हळे कन्नड लिपीन ना, ते देवनागरी लिपीन ना. म्हणटकच जसो टायम वयता तशें तशें वेगवेगळ्यो लिपी ना वेगळ्यो हेजो स्विकार करता, पूण तेजे उद्देश एक आसता तो म्हणजे भास मुखार व्हरपाची. आतां भास जर मुखार व्हरतली जाल्यार पयलीं भाशेची देवाण घेवाण जाय. ती देवाण घेवाण जर जाय पडली जाल्यार सतत लोकांचो एकमेका कडेन संपर्क जाय.